क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो, नव्या पिका फळाचेर आशिर्वाद मागची रीत पुरातन पवित्र पुस्तकांती ह्या विशीं उल्लेख आसा. नवी पिका फळां देवाक भेटयतात. मनीस देवाचें बरेंपण मानून घेता आनी देवा थंय उपकारी म्हूण दाखयता. आमच्या मंगळूर संस्कृतेंत मोंतसायबिणीच्या फेस्ता दिसा नवे बात नवे कोणशो आशिर्वाद करची रिवाज चालू आसा. नवे कोणशो आमच्या वावराक देवान दिल्लो प्रतिफळ दाखयतात आनी आमी देवाक दिन वासूंक उलो दितात. सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थया. देवा, सर्ग आनी संवसाराच्या रचणारा, तूं अंतराळाच्या सुकण्यांक पोसताय, बागेंतल्या फुलांक सोबयताय आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडटो ग्रास सोडूंक वेळार पावस धाडन पृथ्वी फळभरीत करून आमच्या वावराक फळ दिताय. तुज्या कृपेन आनी आमच्या परिश्रमांत आमच्या शेतांनी जाल्लें हें नवें बात आज आमी तुजेशी हाडन तुका आमी अर्गां दिता. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. हें पवित्र केल्लें बात शेवल्लीं आमी तुजीं भुरगीं तुज्या आशिर्वादान बरोवन एकवटान जियोवन आमचे माये संगी एक दीस सरकार तुका रूप पळोवंक तूं आमकां फावो कर. ही आमी तुज्या पुता जेजूच्या नांवी मागता. आमेन. जमल्या मंदिरांत तुझ्या सोम्या आमी भेटोवच्या बलिदान. कुटुंबा स्पिरितान भरून मोगामय पासान आयल्या मागोंक वरदान. कुटुंबा स्पिरितान भरून मोगामय पासान आयल्या आमी भक्तीन आयकाता. जिणेर पाडूंक तुजी ससाय मागता. खुशी तुज्या सदां खाल जावंक सोम्या आदार तुजो मागता. जमल्या मंदिरांत तुज्या सोम्या आमी भेटोवच्या बलिदान. कुटुंबा स्पिरितान भरून मोगामय पासान आयल्या मागोंक वरदान. कुटुंबा स्पिरितान भरून मोगामय पासान आयल्या मागोंक वरदान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज सप्टेंबराची 8 तारीख आमकां मंगळूर उडपी करावळीच्या क्रिस्तांवांक 4 संभ्रम परगडटा. पयलें, आयचो दीस मोरयेच्या जननाचो. दुसरें,
देवानच ताच्या उदारपणान दिल्ल्या फुलां फळां आनी नव्या बेळ्या खातीर ताका अर्गां दिवचो. तिसरें, आज आमच्या कुटुंबाच्या एकवटाचो दीस. कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी सांगाता मेळोन नवें जेवचो. आनी चवथें, आज चलया भुरग्यांचो दीस. आमी आज आचरण करचे हे 4 संभ्रम आमकां दादूसकायेचे जावं दी. हे आमच्या संभ्रमाच्या आचरणा मार्फत आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांनी तशेंच आमच्या पिरगस कुटुंबांत एकवट, माया मोग, शांती आनी समाधान रास करूं दी म्हणून आमी मागया. हे 4 संभ्रम आमी आचरण करचे. फावो ते बरी आचरण करूंक सर आमचें उणेपण देवा मुखार आमी वळखून घेवया. तांचे खातीर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षणे मागया आनी आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसून बेगीन सांगपार मेरेन सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. महिमा देवा मुसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा बापासून आमी तुका वाकळटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय. आमची काकुत कर. तूं बापाच्या उजव्या पोसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन.
सर्गींच्या बापा, आमच्या सर्वंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणी जाणवायेन आनी मोगान भगवंत अवकार मरयेक तुवें जल्माक हाडली. हो तुजो जल्म दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमतांव. तुवें विंचून काडलेल्या जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तुजो मोग करूंक आनी तिजी देख आनी मजत घेवन बावरतान बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. हे आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. ताचो आरंभ न्ही आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेलीताशी परतून येतले. सर्वेस्पराचे पोदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरियागर आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमच्या भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गांच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. ते तालवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचें उतर हें. देवाचें बूड उपकार. सर्वेस्पोरांतय हांव उल्हासता. सर्वेस्पोरांतय हांव उल्हासता. पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजे तारण म्हाका लाभले म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें. सर्वेस्पोरांतय हांव उल्हासता. वय ताणें केल्या उपकारांक सर्वेस्पोराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मोनाक स्तोत्रां सद्गीतां गायतलो. सर्वेस्पोरांतय हांव उल्हासता. सर्वेस्पोरांतय हांव उल्हासता. सांव पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक, म्हणजे जाका आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां, तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशो करता म्हूण आमी जाणाव. जाका विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासोत जांकां ताणें असली येवजणेक जायचे म्हूण ताणें तांकां आपयली. जाका ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवोन केली.
जाका ताणें नितीवोन केली तांकां ताणें आपले महिमेवोंत भागीदारा केली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Bagito ang harmonie. Tanzel malo Christam sosomi. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वे स्पोर तुमच्या सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो, अब्राहम इजाक असो बापूय, इजाक जाकोब असो आनी जाकोब दुदा असो आनी ताच्या भावांचो बापूय, जुदा पेरेस असो आनी जेराचो बापूय, तामार तांची आवय. पेरेस हेस्रोन असो आनी हेस्रोन आराम असो बापूय, आराम अबिनदाब असो आनी अबिनदाब नाओसन असो आनी नाओसन साल्मोन असो बापूय, साल्मोन बोआज असो बापूय, राहाब ताची आवय, बोआज ओबेद असो बापूय, रूत ताची आवय, ओबेद येसेचो आनी येसे दावीद रायाचो बापूय, दावीद साल्मोनचो बापूय, उरियाची बायल साल्मोनची आवय, साल्मोन रेबोआम असो आनी रेबोआमन आबी असो आनी आबिया आसाचो बापूय, आसा योसेफ असो आनी योसेफात योरोम असो आनी योरोम ओसियाचो बापूय, ओसिया योताम असो, योताम आकाज असो आनी आकाज हिस्कियाचो बापूय, हिस्किया मानसेचो, मानसे आमोस असो आनी आमोस योसियाचो बापूय, योसिया यकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनियाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनियाच्या बंदळे उपरांत यकोनिया शेहाल्तियल असो आनी शेहाल्तियल येरुबाबेलाचो बापूय, येरुबाबेल अबियूद असो, अबियूद एलिकियाम असो आनी एलिकियाम आजोर असो बापूय, आजोर सादोक असो आनी सादोक आकीम असो आनी आकीम एलियूद असो बापूय, एलियूद एलियाजार असो, एलियाजार मातान असो आनी मातान जाकोब असो बापूय, जाकोब जुजेचो बापूय, जुजेची पोतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू ताका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन ह्या परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पोती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशी नासली, देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें.
पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुझे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजे पोतेन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिच्या थंय गर्भ सांबाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतलें सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवादा मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकार सरी गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली, ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगता म्हणून अर्थ. देवाचे उतर हे वागडी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्या तेंपा आदीं हांव बिदार मिसावंटाण्यांत वावर करनासल्या वेळार गुलबर्गा पिरगजीच्या विगारान मोंती पेस्ताचें मीस सांगूंक म्हणून म्हाका गुलबर्गा आपयलें. बिदार तो न्हू गुलबर्गा वचोंक एक्सप्रेस बसार सुमार 2 वरांची वाट. गुलबर्गा बस स्टँडांत न्हू इगर्जीक वेची वाट म्हाका कळीत नासली. देखून हांवें विगाराक विचारल्या वेळार गुलबर्गाचो विगार म्हणालो, फादर, गुलबर्गा बस स्टँडाचेर देवा, एक ऑटो रिक्षा घेया आनी इगर्ज म्हूण सांगा, तो तुमकां सीदा इगर्जीक हाडून येतलो. हांव गुलबर्गा बस स्टँडार देवलो आनी एका रिक्षाकाराक म्हाका इगर्जेक व्हरोंक म्हणून सांगल्या वेळार तो रिक्षा ड्रायव्हर म्हाका म्हणालो, हांगासर 3 इगर्ज्यो आसात. पयली इगर्ज ती बापायक मान दिता, बापायचें आराधन करता. दुसरी इगर्ज पुताक मानता, पुताचें आराधन करता. आनी हांगासर आनी एक इगर्ज आसा, ती आवयक समर्पण दिल्ली. थंयसर आवयक मान करतात, आवयक गौरव दितात. तुका खंयच्या इगर्जेक वचोंक जाय? हांवें इल्लोसो वेळ चिंतलें. आवयक समर्पण दिल्ली इगर्ज, आवयक मान करची, गौरव दिवची इगर्ज, ती खंडीत हांव न्हू कॅथोलीक म्हूण चिंतून त्या रिक्षाकाराक हांवें म्हाका आवयक समर्पण दिल्ल्या इगर्जेक आपण व्हर जाप दिवन तो रिक्षा ड्रायव्हर म्हणालो, तुवें सारकें सांगलें. खंयसर आवय आसा थंयसर बापूय आसा, आनी खंयसर आवय आनी बापूय आसा थंयसर पुती येता म्हूण सांगून म्हाका सीदा कातोलीक इगर्जेक आपण व्हरून गेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी मोंती सायबिणीचें फेस्त आचरण करता. आमच्या सर्गींच्या मायेचो जल्म दिवस आज आमी आचरण करता. आमकां मोंती सायबिणीचें फेस्त करावळ क्रिस्तांवांक भोव चड मोगाचें. कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी सांगाता मेळोवन नवें जेवचें ह्या फेस्ताची विशेश आसा. कुटुंबाचे सांदे मालगड्या घरा येवन जेवणांत वांटो घेतात, तर पयशिल्यांक परगांवांत आशिल्ल्यांक आमच्या मोगाचो संकेत जावन आयच्या दिसा इगर्जेंत बेंजार केल्लें नवें दान दिवची आमची रिवाज जावन आसा. आमची धाकटुलीं भुरगीं 9 दीस मोरयेक फुलां भेटोवन मान करून आयच्या दिसा खूब व्हड घरा येतना आमकां वडिलांक भुरगेपणाचो उडास येता आनी भुरगीं देवान दिल्लें देणें म्हणलें चिंताप आमचें तें रुपीत करता.
मोंती सायबिणीचें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त जावन आसा. ते आमची कुटुंबां एकवटायता. कशें पवित्र सभेच्या सुरवेर मोरी क्रिस्तांवांक एकवट असो संकेत जाली, तशें आज मोंती सायबीण आमच्या कुटुंबाक एकवटायता आनी नवें जेवण देवाक अर्गां दिवंक आमकां उलो दिता. मोरी कुटुंबांत जल्मल्ली आनी देवान विसलेली. आदावन आनी येवेन भुमी वैकुंठांत देवाक आविदेय जावन पातक आदारल्या वेळार देवान केल्ली बसवणी आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ 3 अध्याय आनी 15वी ओळ. थंयसर देव सर्पाक म्हणलो, हांव तुजे मदें आनी स्त्रिये मदें दुस्मान गाय घालतलो. तिच्या संतती मदें आनी तुज्या संतती मदें हांव दुस्मान गाय घालतलो. तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिच्या खोटेक कोंस मारतलोय. हांगासर देव पातकांच्या बोगसण्या खातीर सोडवणदाराक ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडटलो आनी हो देवाचो पूत एका आंवकारी मारिपात जल्मतलो म्हूण बसयता. ती आंवकार स्त्री जावन आसा मोरी. देवान तिका तिच्या पुताची आवय जावन विंचून काडलें आनी मोरयेच्या जल्मातावन सोडवणेचें काम सुरू जालें. मोरी देवपुताची आवय तरी आमच्या बरीच एका कुटुंबांत जल्मल्ली आनी ल्हान व्हड जाल्ली. सान जोकीम आनी आन्नाची धूव जावन, जुजेची पोतीन जावन, एलिझाबेथीची संबंदीन जावन देवाक आनी मनशाक मानवल्ली वर्ती स्त्री. तिच्या जनना वेळार आमकां चेडूं भुरगें जल्मलां म्हणून तिच्या आवय बापायक व्हड संतोश जावंक पुरो. पूण हें चेडूं भुरगें जावंक पावलें देवाचें विस्नार देवाच्या पुताची आवय आनी सर स्त्रियां भितर सदैव. ह्या चेडवा भुरग्यान हांव जावन आसा सर्वेस्पराची साकर. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावन दी म्हणल्यार धैर्यादीक आनी भावार्थाच्या निर्धारांत सोडवणदार आमकां फावो जालो. आयची वाचपां मोरी देवाची विंसवण म्हूण आमकां कळीत करतात. आमी पयलें वाचप आयकलें मिका प्रवादीच्या ग्रंथांतावन आनी थंयसर मिका प्रवादी प्रवादनकर म्हणटा, मेस्सिया सोडवणदार एका स्त्री येतावन बेतलेहमांत जल्मतलो म्हूण आमकां कळीत करता. वो सोडवणदार जावन आसा जेजू आनी प्रसूत जाल्ली स्त्री जावन आसा मोरी. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी जेजूची वंशावळ आयकली. मिका प्रवादीन केल्लो प्रवाद पूर्ण जालो आयच्या वांजेलांत. मनशाच्या मोगान भरलोलो देव सगळ्या संवसाराची सोडवण करूंक ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडटा. आमी वाचता जुवान बरयल्ल्या वांजेलान 3 अध्याय 16 आनी 17वी ओळ. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणासोत्तू नाश जायना जावच्याक बागार ताचे मारिफात सासणीक जिवीत लाभच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. हो देवाचो पूत एका आंवकारीच्या उदारीन जल्म घेता देखून ती आंवकार सली भाग्यवंत. ती आंवकार सली जावन आसा मोरी आनी तिचे तावन जल्मलो देवाचो पूत जेजू. आज इगर्जेन बेजार केल्लें नवें कणश्यो आमच्या घरा हाडून घरच्या वडिलां सांगाता मागणें करून आमी जेवता. कुटुंबाचें हें फेस्त आमकां एक प्रत्येक संदेश दिता. पयलें जावन आसा मोंती फेस्त कुटुंबांत भुरग्यांचो मोग करूंक उलो दिता. आमचो राष्ट्रकवी रबिंद्रनाथ टागोर हाची उतरां
ह्या संवसारांत जल्मन येवचे हर एक भुरगें देव मनशा कुळाचो मोग करता म्हणलो संदेश हाडून येता. भगवंत अन्ना आनी जोखीम देवान ह्या कुटुंबाचो मोग केलो. तांच्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन मोरी म्हणलें बाळ तांकां ताणें दिलें. देवाच्या ह्या विस्नार बाळाक वडिलांनी शगुणांनी देवबुरांतेन आनी देवभक्तेन वागयलें. बऱ्या आवय बापायचें लक्षण हें जावन आसा तांच्या भुरग्यांक देवाची वळख करून दिवची. आमच्या मालगड्यांत जावन आयिल्लो तो भावार्थ आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवचो. आमच्या भुरग्यांक आमच्या तांकी प्रमाणे बऱ्यांतली बरी वस्त आमी दिता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या लागीं आसची बऱ्यांतली बरी वस्त खंयची? आमच्या लागीं आसची बऱ्यांतली बरी वस्त आमचो भावार्थ हो आमच्या भुरग्यांक आमी पयल्यान पयलें दिवंक जाय. मोरयेच्या जल्माच्या फेस्ता दिसा देवान आमकां भुरग्यांचें देणें दिल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिवया. तांकां देवबुरांतेन वागोवंक आमची जबाबदारी समजून घेवया आनी ती पाळूंक मोरयेची ससाय मागया. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्लीं उतरां 6 अध्याय आनी 4 वळो. तुमच्या भुरग्यांक बूद सांगून तांच्यो सुखी मोगान तिदून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. दुसरें जावन आसा मोंती फेस्त प्रकृतीचो मोग करूंक उलो दिता. आज सगळी सृश्टी नव्या बेळ्यान भरला. हें बेळें आमच्या वावराचो फळ आनी देवाचें बेसांव जावन आसा. आमी प्रकृतीच्या नियमाक विरोध वेचे नाका. प्रकृतीन दिल्लें खाण विबाड करचेंय नाका. प्रकृतीचो आमी मोग करया. प्रकृती देवान दिल्लें दायज म्हणून मानून घेवया आनी त्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. तिसरें जावन आसा मोंती फेस्त कुटुंबाच्या एकवटाचें फेस्त. मोंती सायबिणीच्या फेस्ताची विशेश आसा जावन आसा कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी सांगाता बसून नवें जेवचें. जेवण आमकां कुटुंबांत एकामेका एकवटायता. सांगाता बसून जेवल्ल्या वरवीं आमचे थंय माया मोगाचो संबंद रुता जाता आनी वाडटा. एकामेकाच्या सुखा दुखांत आमी वांटिली जाता. मोंती फेस्त कुटुंबाच्या एकवटाचें फेस्त जावन आसा. कुटुंब म्हणटा आसतना आमचें वैयक्तीक कुटुंब मात्र न्ही, आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या एकवटाचेंय फेस्त जावन आसा. आमच्या पिर्गस कुटुंबाचो एकवट आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या एकवटाचेर होंदवन आसा. आमी सांगाता मेळोवन जेवचें नवें जिणयेंत सदांच नवें जावन उरोवन दी. नवें जेवतना नव्या भाताचें कर्ल काडून आपुट्ट तांदूळ मात्र आमी दुदांत वा वरणांत घालून पियेता. तशें आमच्या काळजांत आसचो द्वेश, राग, मोसोर म्हणलीं सरलां आमी काडून उडोवया. कुटोप म्हणल्यार शिरतेचेर क्रिस्ती मावल्या म्हणलें कुलेर घेवन सत, नीत, मायामोग, सोडदोड, बोगसणें आनी देव बिरांत म्हणलीं निस्तीं वाडल्यार आमचीं कुटुंबां बावडताचीं मंदिरां आनी मोगाचीं बिडारां जातलीं. चवथें, मोंती फेस्त कुटुंबांत चेडवां भुरग्यांक फावो तो मान दिवंक उलो दिता. भगवंत अन्ना आनी जोखीमाक जल्मल्लें चेडूं भुरगें मोरी संतोशाचें कारण जालें. तें चेडूं भुरगें जल्मतना मनशा कुळाचो सोडवणदार येवचो वेळ लागीं पावलो म्हणलो संदेश प्रसार जालो. मोरयेचें जनन सोडवणेच्या चरित्रेंत प्रमुख पात्र घेता. तें पळयतना मोरी देवाचें योजन म्हूण पातयेवंक आमकां कश्ट भोगना. देखून भारताच्या कातोलीक बिस्पा मंडळेन मोरयेच्या जननाचो दीस
चेडवां भुरग्यांचो दीस जावन आचरण करूंक आमकां उलो दिला. मोरयेक मान करची आमी आमच्या घरांत, आमच्या भयणीक, आमच्या आवयक, पोतिणेक, मांयक, धुवेक, सुनेक, धर्म भयणीक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक शिकया आनी तांची हक्कां मानून घेवया. आज आमी मोंती सायबिणेक मान करतना तिका आमची माय म्हूण स्विकार करया. आमची कुटुंबां तिका आमी समर्पून दिवया. आमची कुटुंबां, आमचें पिरगस कुटुंब शांतेचें जावं दी, समाधानाचें जावं दी, माया मोगाचें बिडार जावं दी म्हणून आमी मागया. कुटुंबाचें फेस्त आचरण करच्या ह्या संदर्भाचेर आमच्या कुटुंबाचो बांद आमी घट करया. आमच्या भुरग्यांचो मोग करून तांकां मोगान क्रिस्ती बावरतान आमी वाडोवया. कुटुंबांत चेडवां भुरग्यांक मान दिवया. एकामेका मोगान आमी जियेवया. येवकारिस्तांत आमी घेवचें जेजूचें मांस आनी रगत आमकां प्रेरण जावं दी म्हणून आमी मागया. आमेन. सतमंता देवा, सर पदवेदार बापाक, सर्गांनी प्रितुमीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र मेवरवी गर्भेत संभोवलो, अंकुआर मोरयेंत जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कर सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेला ताका केलो, तो मेला देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, ते दोन जिवेंच्यांची मुनसिबी करून घेतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भुगसणे, कुडीचें जिवंतपण, ससणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या मायेच्या जल्म दिसा सर आमची मागणी, सर आमची तेसवां आमच्या माये मारिफात सर्गेंच्या बापाक आमी समर्पून दिवया. आमी ताचेर दवरल्या बावर्ता खातीर ही तेसवां तो आमकां दिवन दी म्हणून ताच्या लागीं आमी मागया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या पापसाहेबाक, गवळ्यांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तुज्या मोगान भर. तांचे जिणे वरवीं तांचे तबेन दिल्ल्या लायक बावडांचे जिवीत आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे राष्ट्र भद्रतेचे भलायके खातीर जिणेक पूरक जाल्ले जायशें कर. ताचेर रास चलयतल्या फुडाऱ्यांक गिन्यान आनी शाणेपण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे प्रत्येक तूं राख. सर मनशांनी प्रत्येक तावन मेळचें बरेपण वळखून घेवन तिचें संरक्षण करूंक मुखार सरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतावन परगांवांत वावर दिवच्या संद्यांक बरी भलायकी दी. देवा दिन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक ससन विशेव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेन आनी बुकेन वळवळच्या दुर्बळ्यांक आनी अनाथांक एकसुरपण भोगच्या समाजेच्या संद्यांक निराश्रितांक तुजो सांगातपण दिवन बऱ्या मनाच्या मनशांनी तांच्या गरजांक पावशे तांची मनां उक्ती कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी मरये मायेचे शेगूण सदांच जियोन भोगसण्याची, मागण्याची आनी बावार्थाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर मावून रावन आमच्या वैयक्तीक तेसावां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा, मोरये मायेचो आमच्या सर्गींच्या मायेचो जल्म दिवस आमी आचरण करता आसतना मोरी आमच्या मायेक तुवें आमकां दिल्ल्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुजो मोग आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या मारिफात तूं दाखयताय. आमी तुका अर्गां दिता. आमकां कुटुंबाक, आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाक तशेंच आमच्या पिरगस कुटुंबाक शांती दी, समाधान दी. सर कश्टांतले, अनवरांतले, अवघडांतले आमकां राख आनी सांबाळ आनी सदांच तुज्या मोगान आमकां दवर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भागींतली गुंतून फुलां
तुझ्या घे तू माये जेजूच्या मेटानी सारय माये नम नम मोती माये नम नम सर्गी राणे गोपा तुझ्या घे तू माये जेजूच्या मेटानी सारय माये. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकने महिमेक आमचे नेके पयसबेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगा नांव करच्या कुशव्यान आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें अंकारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तो तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर वंदावणेंतले निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुज्या मुखार व्हरूंक पावो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आज जल्माक आयल्या नित्य अंकार मरयेक आमी मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सशणीक प्रकाश तिने संवसाराक पांकयलो. तो दो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सरदरबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगता आमचे इताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. मून सर्गी तुका जय. मून सर्गी तुका जय. मून सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय. मूल सर्गी तुका जय. मूल सर्गी तुका जय. मूल सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंत सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडू आनी रगत
आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंचे. तेच परी जेवण जाते ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही यात्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुल्त कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरये देवाचे माये संगती आनी तुजो पोती भगवंत जुजे, भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सष्णाच्या सष्णा. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सैलार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो त्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक शिक्षाव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर अकंतांतलें वाटय.
कित्याक राजवडकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या आपातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सौम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माया मोग असो एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी मोगाचेरो हो जावन आसा जेजू ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली जयो जयो बाळोक मोरये जयो झोपी काढता तुका आजाचे लोकोर गायता गीत मधुर सर्गी बापा समोर सांता चोखी भराभर जयो बाळा तुझे भोवती आमी जमल्या गायता जयो जयो बाळा जयो जयो बाळोक मोरये जयो झोपी काढता तुका आजाचे लोकोर गायता गीत मधुर सर्गी बापा समोर सांता चोखी भराभर मुलगा दर्या आमच्या आसल्या जयो 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 बाळा पुनवे संद्रा फांत्या सुक्रा गायता जयो जयो बाळा जयो जयो बाळोक मोरये जयो झोपी काढता तुका आजाचे लोकोर गायता गीत मधुर सर्गी बापा समोर सांता चोखी भराभर प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मल्ली भगवंता ओंकार मोरी आख्या संवसाराचो बरवसो
आनी मनशाच्या सरवणेचे फांते म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोश बरे काळजान तिच्या वरवीं मनशा सैमान कायिल्ल्या तुज्या पुताक दाका उंड्या दाका सोराच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सोदूंक बावरतान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदां काल जियोंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, गांवांत तशेंच परगांवांत आशिल्ल्या तुमकां सोमेस्ताक माया मोगाचें एकवटाचें दादूसगायेचें मोंती फेस्त हांव मागतां. मोंती सायबीण भलायकेची माय, तिचो मांत आमच्या तिच्या भुरग्यांचेर घालून दी आनी आमकां सोमेस्तांक कश्टान वरांतले पिडे शिडेंतले अवघडांतले राखून दी आनी आमकां समेस्तांक बरी भलायकी दिवं दी. हॅपी फिस्ट टू यू. संतान मायेची उदरी पापा विण माणिक जल्मला संजोगीम बापाचे घरी कथा विसाळक फुलला संतान मायेची उदरी पापा विण माणिक जल्मला संजोगीम बापाचे घरी कथा विसाळक फुलला. नमन तुका मोदी माये, नमन तुका सर्गी राणी,